मोपा विमानतळार विमानाचेर इंधन व्हरपी एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल वा एटीएफ टँकर चालकाचे वाहना वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान चिकालिमातल्या सेंट जेसिंटो आयलँडा लागीं टँकर पलटी जालो। ह्या अपघाताक लागून टँकर एका वाटेन कोसळ्ळो। ताका लागून इंधन गळती आनी सुरक्षेच्या संभाव्य धोक्याचो हुस्को वाडलो। पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन प्रतिसाद पंगडांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेवन वाठार सुरक्षीत केलो आनी परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक सुरवात केली। रिकव्हरीचे काम सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या येरादारीचेर परिणाम जालो। अधिकाऱ्यांनी अपघाताच्या नेमक्या कारणाची चौकशी सुरू केल्या जाल्यार दुबावित फ्यूल गळतीक लागून पर्यावरणाचे लुकसाण वा उजो लागपाचो धोको आडोवपा खातीर अधिकारी गरजेची सगळी जतनाय घेतात। 11:12 आमकां कॉल येयला, एक ट्रक पडला। इमिजिएटली आमची एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर हांगा पावले उपरांत कळ्ळें टँकर अगेन आमचो फायर टेंडर आमकां येवची पडली। फायर टेंडर येयल्या उपरांत कळ्ळें की इट इज अ लोडेड व्हेकल ऑफ ATF। इमिजिएटली आय इन्फॉर्म द IOCL एंड द कन्सर्न डिपार्टमेंट, मामलेदार एवरीवन सगळीं जाणां हांगा पावली आनी कन्सर्न टीम ऑल्सो IOCL सगळे इक्विपमेंट घेवन पावले आनी आमचे फायर टेंडर आनी अलॉंग वीथ आमचो क्रू सुद्दां सकाळच्यान आमी आहा। ओनली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन सगळ्यांक ऑपरेटरांक आमी फोन करून सांगले येवपाक। ते कितें म्हणटा की 100 टनाची क्रेन जाय पडटली आनी सगळे ऑल द डिमांडींग मोर मनी। सो मामलेदार सुद्दां आमकां इन्फॉर्म केले ते ओनर शूड टेक रिस्पॉन्सिबल टू टेक द क्रेन। सो ओनरान सुद्दां आतां क्रेन आपयलें, वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन। आमी बोथ जावन आमी सगळे रेडी आसा, अलॉंग वीथ आमचो फोम आसा, सगळे आसा। सगळ्यान पयलीं आमी पळयलें की मायनर लिकेज आसा आनी भितर आमचो स्टाफ आनी क्रू देंवन आनी तेंचो हेल्पर देंवन आमी टर्मिनल ऑफ केल्लो आहा, ते इग्नायट जावंक शकना। आनी लोकांकूय सांगलेलें हांगा मोबायल यूज करप ना आनी स्मोकींग कांय ना, सगळ्यांक आमी बंद केल्लें। इवन द शिपयार्ड सुद्दां आहा, तर तेंकां सुद्दां आमी इन्फॉर्म केला की वेल्डिंग सगळें बंद करपाचें। सगळें आमी रेडी हालतान आसा, ओनली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन। आता तो डेपोच्यान आयला वास्कोच्यान आनी तो मोपा वताले म्हणून आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। आतां एक्सिडेंट जालें जाल्यार तो पडल्यार 1 वर जालें। अजुनूय तेंचे कडेन कांय सेफ्टी मेजर्स ना। हांगा फायर आयला, दे आर डुईंग देयर वर्क, बट दीस डेपो दे शूड हॅव द सेफ्टी मेजर्स आनी इट इज नॉट फार अवे, एक 12 किलोमीटर आसा। इतले म्हणल्यार एक 10 मिनटान हांगा दे शूड हॅव रिच्ड, बट हांगा कोणूच ना। दीस फायर इज ट्रायंग देयर लेवल बेस्ट। आतां तांचे कडेन तो टँकर उबारपा जाय, तो क्रेन आपयल्या। सो तेन्ना कितें जायत जाल्यार इट विल बी वेरी डेंजरस, कित्याक लोक हांगा यो वच करता आनी पीपल वील फॉल इन ट्रबल। लिकेज लिकेज म्हणून ऐकलं, लिकेज आसा, बारीक आसा म्हणून आयकलां। सो इट कॅन हें न्हू वाडपा शकता, तेन्ना कितें जावपा शकता। लायटीच्यो वायरी आसा, आतां आमी इलेक्ट्रीक सांगलां की ते बंद कर म्हणून, तरी पूण कितें तरी मोबायल यूज करता कोणी, ओ समबडी मे बी स्मोकींग पासींग बाय, कितें जावपा शकता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।